श्री गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः श्रीमदानंदतीर्थ भगवत्पादाचार्य गुरुभ्यो नमः ಯತಿವರೇಣ್ಯರು ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರ ಶಿಷ್ಯರು. ಅಕ್ಷಿಪಟಿ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯನ मध्वनवमी दिवस बद्रिकाश्रम बासोरगेरले त्यानंतर पद्मनाभ तीर्थरू तगेले उत्तराधिकार जल्ले आणि ताण तशी तगेला अनेकून दिन तगेले वृंदावन जल्ले संपूर्ण रमेली काढ आजी ताजे दोन्ही शिष्य जावन आशिल्लो नरहरी तीर्थान मध्वाचार्य जागे बैसून केलेले आणि मग तागेले किरुपरच्या बगेगे काणी नरहरी तीर्थरू नरहरी तीर्थ म्हणजे मध्वाचार्यांना 4 जणांक शिष्यांक ताणे स्वतःची आश्रम दिले. कोण म्हणा पद्मनाभ तीर्थरू, नरहरी तीर्थरू, माधव तीर्थरू, अक्षोभ्य तीर्थरू आणि सांगताना तशी सांगितले हेच अनुक्रमारीची त्यांनी मिगेल्यानंतर त्यांनी तेपट्टा येऊन मूलरामाला पूज कोरका म्हणून सांगितलं. ताणी त्या प्रकार पद्मनाभ तीर्थ अंजल्यानंतर तगेल्यानंतर नरहरी तीर्थ म्हणून मध्वाचार्यालय जागे वेरी म्हणून मध्वाचार्यालय पीठार बैसून पूज कर सुरू केली. फस्ट आमकां नरहरी तीर्थ म्हळ्यार कोण म्हणून कोदोसो न्हय. तो एक्चुली गंजाम जिल्ह्याचो गंजाम जागाचो आंध्र प्रदेशाचो. तागेलें नांव श्यामशास्त्री म्हणून. तांणी दिवान वंशाचे पूण दोनूची तांगेले परंपरा जावन पुराची दिवान जावन आशिल्ले. भानुप्रताप म्हणल्यार राया घरांतू दिवान जावन आशिल्लो तो. तागे ल्हान तागे राज्या पुरातंतू दिवानू जावन आशिल्ले. तशी तांकां शास्त्राचो एक अभ्यास आशिल्लो. पद्मनाभ तीर्थान त्या सायडी येवन प्रचार करतना मध्वाचार्यान तत्वप्रसार सगळें आयकून तांचो समाजातलें एक विवरण समोर ताका दिशिल्लें. तेच प्रमाणा कडेन कसं जालें मध्वाचार्यान येयले तेन्ना त्याला उत्तर सकळ जावन वादविवाद जावन ताजे हांव तुमगेलो शिष्य म्हणून ताणें ओपून घेतिलें. तेन्ना मध्वाचार्य तो म्हाका संन्यासत्व दिया म्हणून सांगता. तेन्ना मध्वाचार्य शास्त्र सांगचेच ताका कर म्हणून सांगलें रे तुका संन्यासत्व दिव्या म्हळ्यार तुका राजयोगच मू 12 वर्ष तूं राज्यभार करचेस मू म्हूण सांगता मध्वाचार्य. तेन्ना हांव म्हणटा तुमगेले दयेन हांव राय जेवका म्हळ्यार हांव राय जेवचें रेडी आसा जाल्यार ताजेकिंता फुडें हांव संन्यास जेवका म्हणचे म्हाका भरती आस आसा. संन्यासी जावन वरें हांव राज्यभार करता म्हूण तुमगेलें मना आसतली तशी जेवं जाल्यार हांव म्हणटा तूं संन्यास जेवका म्हणचे आश मेळ प्रबल जावन आसा ताका तुमी एक दय करता म्हूण सांगता. तेन्ना हसत ताका तांणी संन्यास आश्रम दिवन नरहरी तीर्थ म्हूण नांव दिलें. तशीच तो ताका थंय म्हणटा तुका तितून सगळें दिलें ना तुगेले जागा भितर तूं तत्वप्रसार करता यो. तेन्ना तो कसं करता दिवान पदवी तूं मुखारसून वता आसता तशी तागेले संन्यासी जिवना समजावन कोण येवन वता. तशी तेन्ना ताणें वापास उडपी देखून वापास येता म्हणटा तागेलो रायो दिवंगत जाला. ताका सना चेडूं त्या चेडणान युक्त वयस्सा येवत ते एक राज्यभार करचें जन जायना म्हणून थंय अमात्यानांनी आलोचन केलें. कुळे कडेन तांणी एकल्यान म्हळें हांगा आमगेल्या देवस्थानाचे पट्टदानाक एक हातांत एक माल दिव्या त्या कोणाक कोण माल घालता ताका राज्यभारा बसकोरया चेल्ल्यान युक्त वयस्सा येवचें म्हणून उत्तर जाता. तशें करता म्हणल्या नंतर सुमार दिनांतर ते प्रयत्न केले. ते हस्ती दिवसा ते हस्ती येद्राक वचून माती बगसून माल घालसून घेवचें सगळें केलें ताणें. पण हें सगळें दाखोवचें कशें जालें म्हणून सांगलें रे मनुश्य म्हणलें एक राय जावका जाल्यार कितले सगळे प्रयत्न करता जाल्यार जावचें दैवीची कसन आसा तें जावचें. कडेन कसन जाता तांणी तांगेले एक दीस लेखील दिवसाक पट्टदाणे हाता एक माल दिवन पेटयताय कोण म्हणून राय जावं. ते गांवभर कोण मात ते बगसून येले कोणाक घालनाशिची. ते पद्मनाभ तीर्थान एक गुहे येता गुहे भितर बैसून आसता. त्या गुहे येता येवन बोब मार घेता म्हळ्यार हुंकार करता. ते केल्ले जन पुरो थंय वट जाता. तो ते भितर बसून प्रणव मंत्र जप करता. तो भायर येना कसा येतना तागेलो प्रणव मंत्र जप सगळें कंप्लीट जाले नंतर सगळो भायर येता. कारण भायर आयले कुडले काण माळ काण तागेले गळे घाम सोडटे. तेन्ना ताका दिसता यब्बा आमगेलो मध्वाचार्य म्हळ्यार कितलो बीग. कारण तेन्ना सांगिल्लें म्हाका राय जावचें योग्य आसा म्हणून म्हाका योग आसा म्हणून सांगून त्रिकाल ज्ञान वै मिगेलो गुरू तशी जाल्ली हें तेन्ना म्हणटा हांव
दिवाण जावन आशिल्लो म्हाका राय जेवचें कसं नाही तोंदर ना जाल्यार राजभोग जेवण कसं नाही करना हांव करता म्हणजे योगी जावन की संन्यास जावन राज्यभार करता खंय ते म्हळ्यार चल्लें ना युक्त वयस्साय येवचे हांव करचें म्हणून सांगून उत्तर दिता तशीच तांतू मुखासून गेले तेन्ना श्री कुर्मा म्हणून एक आदिक ते पळोवचें आमकां मेळटा कुर्मा देवस्थानाची जागो थंय कसन जाता शरभ जनांगरू म्हणून ताणें त्या देवस्थानांतल्या गाडी काड्या म्हणून येता स्वता ह्योची हाता खडग घेवन थंय युद्ध करून थंय आशिल्ल्या पुरो धांवडोन तें देवस्थान वरयता ते आदिक ताजे बगे शिलाशासन वरें आसा तशीच थंयच ते एक श्री कुर्मा देवस्थाना येद्राक ताळ कसन करता म्हणून सांगल्यार एक पुष्करणी त्या पुष्करणी मध्य एक मंडप बांदून तांतूं योगा नरसिंह प्रतिश्ठ करता ते आमकां आदिक पळोवचें मेळटा तशें हें म्हणणें ताणें सुमार सगळें देवस्थाना सकयल केल्लें नवें देवस्थान बांदिल्लें सगळें सुमार शिलाशासन आसा अश्यो मध्ययुगीन पैकी हायस्ट शिलाशासनाचें जन्म म्हणून सांगल्यार नरहरी तीर्थ रुची ते सगळें आमकां एक प्रमाण एक मध्व जाल्ल्यान कितलें सगळें करचें साध्य आसा म्हणून सांगून अशी तागेलें तें वर्श अशी चोल घेवन येता हागेलें दान धर्म प्रति एक चोल घेवन वता आसता जनांक हागेले बगे राय ना जाल्यार एक संन्यासीन बैसून इतलें चंद करून एक राज्यभार करचें साध्य आसता मागीर म्हणून पळोवचें म्हणून स्टेजार येवन पावल म्हणून जाता तशी जी चल्ला ते युक्त वयस्साय आयली तशीच ह्यो म्हणटा आनी ह्यो प्रौढ वयस्स आयला 16 वर्स जाला चल्ल्याक हाका समजन संस्कार दिवन हाका राज्यभारा मैसून दिवन बास सरता म्हणून सांगता कारण बास सरता म्हणून सांगलें तशी कसन जाता रायाक एक कडेन दंड इतले वर्स आशिल्ल्यो हागेले बगे नांव पुरा कडेन आशिल्लें राजमात येवन म्हणटा तुमकां कसन जाय आशिल्लें तुमकां हांव कसन दिवयता खंयचें मुत्तूर दिवची रत्न दिवची कसन दिवचें साध्य आसा तुमकां तें तुमी कसले फुडें घेवका तुमगेले इतले सेवेक राजा केले तुमी सेवेक म्हणून तर ते म्हणटा संन्यास जाल्ल्यान हांव मुत्तूर रत्न सगळें घेवन करचें तुमी दिता म्हणून तें म्हाका एक आमगेले भंडारा भितर आशिल्लें एक मूल रामदेव मूल सीता देवी ते इतले विग्रह जाय आशिल्लें म्हणून सांगता ते सांगचे बरें कारण आसा ताका मध्वाचार्यान तेन्ना सांगिल्लें तूं तें राज्य आळल नंतर येत्तन थंय आशिल्लें भंडारा भितर आशिल्लें मूल रामाक आनी मूल सीतेक हाडका म्हणून सांगून सांगिल्लें ताणें तें रामानं पूज केलेले विग्रह वरें हय ताजे नंतर पांडवान प्रत्येकान पूज केले विग्रह ते ब्रह्मकराचे ते विग्रह ते तूं घेवन येवका म्हणून तर ह्यो तशें म्हणून फुडें जायत म्हणटा जाल्यार मध्वाचार्याचा जोड ताका समज सांगून आसता ते दिल नंतर थंय देखून खंय जाता म्हणून सर पप्पा सैन्य समेत येता तेन्ना तूं तांकां दिवका म्हणून तांणी बलात्कार करचे पुरोठी दिनाशी तूं हरका जाता ताका समजल वेवस्था तूं कोण येवका म्हणून सांगून आसतो इतले 12 वर्सां फुडें ताणें मध्वाचार्याक सांगिल्लें तो थंय देखून बास सरता म्हणटा कुदरे घेवन बास सरता मूलरामा विग्रह पेट समेत थंय देखून बास सरचे तांगेले कोशागाराक उज्ज पडटा तशी थंय एकलो आशिल्लो म्हणटा हें सगळें कारण कसं म्हणल्यार हांगा देखून मूलरामान वता अशें ते कशें फुडें करून तुमी वापस घेवका म्हणून तें म्हणलेलें ते पडटा आयिल्लो चल्ल्याक 16 वर्सां चल्ल्याक कुडले ते सन्नी घेवन येया वचून ते हाड सोडा हांगा म्हणून जावण हें वता ह्यो तितले भितर श्री कुर्मा वचून पावून जालां हांगा थंय देव दवरनासतो जाल्यार ताणें तितले भितर कसन केलां ताका मध्वाचार्यान सांगिल्लें सूचने प्रकार ताणें अनेक विग्रह रेडी केल्ले सीता राम आनी लक्ष्मणा थंय काण ते विग्रह काण दाखयता पळय तुमी सीताराम देव म्हळ्यार घेवची हें तुमी होरयत तशें म्हूण होरयत म्हूण फुडें ताणें उकडचें वता तांच्यान तें हालोवन घेवचें जायना कडेन ताजें म्हणत तो पळय ताजे अर्थ कसो म्हळ्यार देव थंय देखून आयलो वापस थंय येवचें रेडी ना जाल्यार तुमी ताका हांगाय समज जाल्यार पूज ताका पूजे पुरस्कार चलचे ना म्हणून तुमी केल्यार तुमकां कसलेंय अवघड जायना म्हणचे हाजे बद्दल गॅरंटी आसा म्हणून सांगलें फुडलें ओपून घेतात ताणें त्या जाल्या नंतर कसं जाता आदिकाची श्रीकुर्मा भितरी श्रीकुर्मा देवा लागींची ह्योच राम सीता हाणें कोणें नरहरी तीर्थान केल्लें प्रतिश्ठापन केल्लें देव आमकां आदिका पळोवचें मेळटा थंय भितर पूज करचें अशें अय्यंगार आसना जाल्यार तांणी सांगता हे मध्वयती जाल्ले नरहरी तीर्थान दिलेले राम सीते लक्ष्मण म्हणून सांगून भायर येयले पुष्करणी भितर अशें हाक कोरयची पूज करचें आनी आमगेले माधव संप्रदायाचे येतीन करचें तो बेट्टा जावन तो गैल तशी ताणें थंय आनी एक हनुमंताक स्थापन केल्लो आसा
तें उत्तरादी मठाचेर अधिकारा भितर आसा. हें पुरो हाका सक्कड शिलाशासन मेळटा. हें सक्कड हाका हे सगळें सांगचें कशें जालें म्हळ्यार हांवें एक परंपरे खंयचे नमून चोल घेवन येता ताका सगळें कशें शिलाशासन वा साक्ष म्हणून सांगचें सांगिल्लें. इतलें सगळें सांगचें म्हाका एक अवकाश दिल्लें. मल्ले मामा आमगेले एक नमस्कार. तशेंची नरतीर्थाल वरल भागो मुखर्सिता ब्रह्मांता गुरुवः साक्षात् इष्टं दैवं श्रियपति आचार्य श्रीमदाचार्य सन्तु मे जन्म जन्मनि कृष्णार्पणम्.